आम आदमी पक्षाचे संस्थापक वांगडी दिनेश वाघेला, जाका बाबाजी म्हणून वळखताले, हांचे सोमारा 73व्या वर्साचे पिरायेचेर निधन जाले। दिनेश वाघेला हे आम आदमी पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारी मंडळाचे वांगडी आणि इंडिया अगेन्स्ट करप्शन चळवळी उपरांत ह्या पक्षात आयिल्ल्या सगळ्यांत पयलीं वांगड्यांतले एक आशिल्ले। दिनेश वाघेला आपाचे राष्ट्रीय कार्यकारी वांगडी आशिल्ले आनी पक्ष घटमूट करपा खातीर गोंयांत सक्रियपणान वावुरताले। दिनेश वाघेला JP नारायण चळवळ, ग्रामदान चळवळ, नवनिर्माण चळवळ हातूंत सक्रिय वांटेकार आशिल्ले आनी म्हायती हक्क कायद्या खातीरय प्रचार करताले। 2012 वर्सा गुजरात आनी गोंयांत आप स्थापन करपाची जापसालदारकी तांकां दिली। दिनेश वाघेला हांणी 2014 वर्सा अहमदाबादच्या लोकसभे खातीर वेंचणूक लढयली। भारतीय जनता पक्षाचे परेश रावल ही लोकसभा वेंचणूक जिखले जाल्यार दिनेश वाघेला 11,349 मतांनी तिसऱ्या क्रमांकाचेर आयले। तांचे निमाणे संस्कार पणजेंतल्या सांत इनेज मसणभुंयेंत आयज दनपारां 3:30 वरांचेर जातले।